प्राचीन काळाचे 4थे सातोळे सोनवार. जबाबाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान अध्याय 7 ओळी 40 ते 53. जेजू उलयतालो ते आयकून कांय जाणांनी म्हटले, खरेंच हो एक प्रवादी. दुसऱ्यांनी म्हटले, होच तो अभिषेक्त. पूण हेरांनी म्हटले, अभिषेक्त गालियांतलो येवंक शकता? अभिषेक्त दाविदाचे संस्थीतलो आनी दाविदाच्या बेथलेम नगरांतलो येतलो म्हूण पवित्र पुस्तकार ना? अशी ताचे विशीं लोकां मदें फूट पडली. कांय जाण ताका धरूंक सोदताले, पूण कोणेच ताचेर हात घालूंक ना. तेन्ना चौकीदार, परम याजक आनी फारिसेवा सरशी परतून गेले आनी तांकां म्हटले, तुमी ताका कित्याक धरूंक हाडूंक ना? चौकीदारांनी म्हटले, हो मनीस उलयता ते भाशेन केदीच कोण उलोवंक ना. फारिसेवांनी तांकां जबाब दिलो, तुमी फसयल्यात कितें? वडिलांतल्या आनी फारिसेवांतल्या कोणे तरी ताचेर विस्वास दवरलो म्हूण आसा? हो लोक शास्त्राची ओळख नासलेलो, पाड पडलेलो. तांचे मदें निकोदेम आसलो, जेजूशी आदी आयलोलो तो. ताणें तांकां म्हटलें, एका मनशाचे पयले आयकल्या बगर आनी तो कितें करता आनी ताची ओळख घेतल्या शिवाय आमचें शास्त्र ताची मनसुबी करता जायत? तांणी म्हटलें, तूंय बी गालिलेकार? चवकशी करून पळय आनी तुका कळून येतलें की एकलोय प्रवादी गालिल्यांतलो उपजना. ते आपल्या घरा परतले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणली तुका क्रिस्ता.